एक्झॅक्टली आमकां क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट हातूंत जर कितें बदल हाडपाचे आसा जाल्यार दॅट इज वन फॉर द सेफ्टी एंड सेक्युरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आमकां ज्यो गजाली गार्ड रिलेटेड करपाक जाय रिलेटेड टू आवर गो मेडिकल कॉलेज आसत किंवा इन फ्युचर जावचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आसत वॉट इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर देर सेफ्टी राजधानीचे हांव बेचाळीस सांगता आनी बेगीन बेगीन ते एक्सपर्ट करपाक मेळटा लोकांची बेगीन कंप्लीट करपाक मेळटा सो टीम स्टुडंटीचे इनिशिएटीव एंड कंप्लीट दॅट इज वन सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे आमकां क्लिनिकल परत एकदा जर कॉलेजींतल्यान काडचो पडटा जाल्यार आमी ऑर्डिनन्स काडटात सो दॅट बिफोर 15th ऑफ सप्टेंबर आमी ऑर्डिनन्स आमी 15 सप्टेंबराच्या एक मदीं येता ताच्या पयलीं येता ओके ताच्या पयलीं काडटा दूसरी गजाल इफ यू टू सजेस्ट एनी मोर अमेंडमेंट फॉर दॅट ऑल्सो वी आर रेडी इट इज अ कन्सर्न विथ द सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स म्हाका दिसता तीच म्हणजे रिगार्डींग द फायलिंग ऑफ द FIR आनी बाकीचो प्रोसिजरल नॅक्सीस थंयसरूच रावतली आमी हे सगळे हो वर्कशॉप किंवा देशभर ह्या इश्यूच्या बद्दल लक्ष केंद्रीत कित्याक जालें जे अमानवी कृत्य जांच्या कडल्यान बेंगलोरान जालें हें खंयसरूच जावचें न्ही हांवें मुद्दामूच म्हणटा की हे अमानवी कृत्य